मोगाच्यानो आतां आमी माणकां मोतयां आयकुया. गौतम बुद्धा वो जेजू जल्माच्या सुमार 500 वर्सां आदीं उत्तर भारतांत आसलो आनी तो बुद्धा जातच बुद्धा ह्या उतराचो अर्थ जाका मोतीक उजवाड मेळ्ळा, एनलायटन पर्सन म्हणटा आमी ताका. तो आपल्या शिसा सांगता गांवान गांव भोंवतालो आनी लोकांक शिकयतालो. एक दीस आपल्या शिसा सांगता उत्तर भारतांतल्या एका गांवांत तो गेलो आनी थंय एका रुखामळांत बसलो आनी लोकांक शिकोवन दितालो. तेन्ना एकलो थंयसर तरणाटो आयलो आनी ताणें बोबो घालून गौतम बुद्धाक गाळी येतल्यो. नाका जाल्लें उलयलो कित्याक ताका गौतम बुद्धाचेर राग आयलो. वो आतां एक नवो धर्म हांगा सुरवात करता, आमच्या लोकांक आपल्या कडेन ओडून हाडटा, असो ताका राग आसलो त्या तरणाट्याक. बुद्धान तो कितें सांगता पळय तें सकट शांतपणी कांय जावनासल्या बरी सकट आयकून घेतलें. ओगोच रावलो. तरणाटो बोबाटलो बोबाटलो बोबाटलो. शेवटी ओगो रावलो आनी बुद्धाक ताणें एक प्रश्न केलो. आतां तुका कितें सांगचें आसा सांग. हांवें सांगचें सकट सांगून जालां. तेन्ना गौतम बुद्धा हांसून ताका म्हणटा, भावा तुका इश्ट आसा तुवें? तेन्ना तरणाटो परत्यान गर्वान बरोवन म्हणटा, तुका कितें दिसता? तुका मात्र इश्ट आसात? बुद्धा परत्यान थंडसाणेन म्हणटा, भावा तुका इश्ट आसात? तरणाटो म्हणटा, वय. तेन्ना बुद्धा म्हणटा, चिंतुया तुज्या एकल्या इश्टाक तूं एक भेट दिताय, एक भेट वस्तू गिफ्ट, आनी तुजो तो इश्ट तुवें दिल्ली ती वस्त घेना. तेन्ना ती कोणा कडेन उरतली? तेन्ना हो तरणाटो परत्यान गर्वान बरोवन म्हणटा, तितलें तुका समजना? तूं व्हडलो आपणाक बुद्धा म्हणटाय आनी सकट लोक तुका बुद्धा म्हणटा. म्हज्या इश्टान जर हांवें दिल्ली भेट घेवंक ना, ती म्हजेच कडेन उरतली न्हय? इतलें सोंपें न्हय तें? आनी हें तुका समजना? तेन्ना बुद्धा परत्यान थंडसाणेन आनी मोगान म्हणटा, बाबा तुवें सारकी जाप दिली, सारकी आसा तुजी जाप. आतां तुवें म्हाका भेट दिली. तुवें म्हाका भेट दिल्ली कसली? गाळी, सोवे, शिराप, बोवाटून, किंकराटून. आतां हांवें ती घेवंक ना म्हणटच कोणा कडेन उरली? हांवें सांगची गरज ना. तुका समजलें आसतलें. पळया, गौतम बुद्धाचेर असो एक प्रसंग आयलो. तो तरणाटो येवन ताका गाळी, सोवे, शिराप घालता, बोबाडटा, किंकराडटा आनी हे सगळ्या मुखार करता. लोक आसा थंय आनी गौतम बुद्धाचे शीस आसात. एका तराचो हो अपमान, लज. पूण गौतम बुद्धा कितें करता? जें कितें थंय घडलां तें घडीत शांतपणी रावून तो तें घडीत पळयता. तो त्या घडिताचो एक भाग जायना, तो तांतूंक बुडाना. शांत तो रावल्ल्यान मागीर सारकी एक जाप दिवन आनी ते जापे पयलीं तो एक प्रश्न विचारता आनी मागीर सारकी जाप मेळटच सकट आपापल्या जाग्यार पडटा. पळय, आतां बुद्धान कितें केलें? ताका राग आयलो म्हणून बुद्ध रागान भरलो ना.
वो ताचे कडेन वाद घालना तूं म्हाका अशें कित्याक सांगताय असो सांगचो तुका अधिकार कितें आसा अशें कांयच ना वादच ना उलटो जाल्यार बुद्धान ताचे कडेन एक संवाद केलो तोय गरजे पुरतो मात्र तितलोच चडय ना कित्याक तो तरणाटो आसा पळया मूर्ख मनीस आसतलो आनी कोण बरो मनीस जाल्लो जाल्यार बुद्धा कडेन येवन बऱ्या भशेन सांगता आसलो बुद्धा तूं अशें करताय म्हळ्यार अशें केल्ल्यान आमचो लोक तुज्या वाटेन वेता हें तुवें करचें सारकें गी अशें एक संवाद करता आसलो अशें कांय घडलें ना न्ही सकट रागान तिडकेन जालें ना पूण बुद्धांत हातूंत बुडलो ना आतां आमी कितें करता पळय आतां कोणी आमचेर रागार जावन आमचेर रागार उलयली आमी ताका पाटी दिता ताणें म्हाका 4 गाळी दिल्यार हांव ताका 10 गाळी दिता ताणें म्हाका 1 थापाट मारल्यार हांव ताका 2 थापटां मारता ताणें म्हज्या दोळ्यांक माती घाली जाल्यार हांव ताच्या दोळ्याक चुनो उडयता म्हळ्यार असो आमी दुसऱ्यांचेर सूड घेता सूड म्हणल्यार रिवेंज घेवंक आमी वावरता हांतल्यान कितें जाता पळया हांतल्यान आमचे भितर असलो राग देवाना तो वाडता आनी आमचो कोण प्रतिस्पर्धी आसा पळया कोणें आमकां राग हाडयला पळया त्या मनशाचोय राग वाडटा मागीर कितें वो खेळ ते टेबल टेनिसान पळया तो बॉल आसा न्ही पिंग पॉंग हांव मारता तूं मारताय हांव मारता तूं मारताय अशेंच चलत रावता पळया मागीर शेवटी कोण तरी एकटो जिखता जाय तशें दिसता पूण ह्या रागाच्या खेळांत कोण जिखना रागाच्या खेळांत दोनी पार्टी हारतात तुमी ताका हांगा चलवतात म्हणटात पट्ट्यान राग म्हणल्यार कितें आमी समजून घेवया राग म्हूण सांगल्यार खंयच्याय एका कारणाक लागून हो आमचो मेंदू आसा पळय देवान दिल्लो ताका हांव सुपर कंप्युटर म्हणटा तातूंत जी कण आसात सेल तांकां प्राणवायू वा तुमी ताका हांगा आम्लजनकां म्हणटात ऑक्सिजन आनी रक्ताची पुरवण जायना सप्लाय जायना ते तापतात ते आतां थंड जावंक जाय तर थंड जावंक उपाय कितें गो दोळे धांपट राव ते खंय तुका राग आयला त्या जाग्यार इल्लोसो पयस वच दोळे धांपून न्ही मोठ्यान स्वास घे उस्वास भायर सोड तशें डाक्टरा कडेन वयतस डाक्टर ते स्टेथोस्कोप दवरून तुजें तपासता म्हणटा टेक अ डीप ब्रेथ म्हणटा डाक्टर आनी दोळे दवरून तपासता अशें कित्याक जेन्ना तूं एका दोतोरा कडेन वेताय तुका इल्लें नर्वसनेस आसता न्ही बाबा कित्याक कोणी दोतोरा कडेन बेश्टोच वचना जिवाक बरें ना म्हूण वेता न्ही मागीर दोतोर परिक्षा करता एकच बसल्या कडेन नाल्यार न्हिदे म्हणटा आनी मागीर तपासता न्ही तेन्ना नर्वसनेस येता देन ते स्टेथोस्कोप दवरल्यार दोतोराक सारकें तुज्या कुडी भितर कितें जाता तें कळना देखून तुका शांत करूंक तुजी मत सारकी जाग्यार हाडूंक दोतोर म्हणटा व्हडल्यान स्वास घे आनी उस्वास भायर सोड म्हणटा तो तशें आमी करतच आमची मत शांत जाता मागीर दोतोराक स्टेथोस्कोपांतल्यान तुज्या कुडी भितर कितें जाता ताचो एक अंदाज डाक्टराक येता पळय मू तशेंच राग आयल्या वेळार दोळे धांप आनी स्वास भितर घे उस्वास भायर सोड स्वास भितर घे उस्वास भायर सोड अशें करीत राव कितले मिनटां उणें म्हणल्यार एक 5-6 मिनटां कर ताचे उपरांत दोळे उक्ते कर वच खंयलें उदक आसा पळय तें उदक तुज्या तोंडाक बरें मार थंय हारसो आसतलो त्या हारश्यान पळय आनी मागीर तुकाच एक प्रश्न कर हॅलो हांव कित्याक रागार जालो हांव कित्याक रागार जाली अशें म्हणून हांस तेन्ना कितें जाता तूं शांत जाताय जेन्ना तूं स्वास भितर घेताय आनी उस्वास भायर सोडताय ते प्राणवायू ऑक्सिजन
आनी रक्ताची पुरवण तुज्या मेंदवाक जाता आनी मेंदू शांत जाता. मेंदू शांत जालो, राग गेलो. हें करूंक जाय. ह्या म्हज्या जिविताच्या अणभवांतल्यान तुमकां सांगता. म्हाका आदीं राग येतालो, कठीण राग येतालो. कोणाक हांवें गाळी सोडल्यो नात, श्राप घाल्ले नात, पूण असो राग येतालो ताका धन ताका चार धाडोवया बडोवया अशें जातालें. पूण तें हांवें करूंक ना. पूण भितरल्या भितर अस्वस्थ रागां. ही विद्या जेन्ना हांव शिकलो, राग कशी कंट्रोल करची विद्या हांव शिकलो पळया, तेन्ना पासून म्हजो राग येवचो उणें जालो उणें जालो उणें जालो. आनी आतां हांव तुमकां सच सांगता, म्हाका आतां रागच येना. खंय इल्लेशें ताका आमी कोंकणीन तिडक म्हणटा, इरिटेशन खंयच्याय कारणा खातीर जर आयली, त्याच वेळार त्याच क्षणां म्हाका कळटा आनी हांव म्हणटा चल वच तूं, म्हाका तुजी गरज ना अशें म्हणटा. आनी हांव शांत रावता. खंयचीय परिस्थिती येवं. आतां हांव चिंतूया गाडयेन वता, हांव कांय गाडी चलयना, हांवें फकत मोटरसायकल चलोवचें. चिंतूया ट्रॅफीक जॅम, हाका करता रावला पें फू फॅं फॅं हें फॅं, ताका गाडी, सरकाराक गाडी आनी कोणाक गाडी, मुखार आसल्या गाडी चलतात. त्यो हांवें तुमकां सांगची गरज ना. हांव वोगोर रावता, कांय जावन आसल्या बरें. कित्याक ट्रॅफीक जाम जाला, म्हाकाच न्ही सगळ्यांक जाला न्ही. आतां मुखार वचूंक मेळना आनी फाटीं वचूंक मेळना, खंयच्या वाटेन वचूंक मेळना, तर कितें करुया, शांत वोगोर रावता. मागीर ट्रॅफीक जॅम जाली रेली सोडता, गाडयो चलोवंक लागतात, हांवूय चलता. अशें म्हणटच आतां हो राग म्हणलो आसा पळय म्हज्या कडेन येना. हो आतां राग आमी कित्याक भायर घालूंक जाय तें तुमकां सांगता. कॅन्सर पिडा आमी जाणा कुडीची, कितली मारेकार पिडा. कोणाक जाय ती कॅन्सर पिडा. कोणी आपणाक कॅन्सर पिडा धाड देवा म्हूण मागता, हो ती पिडा आयली जाल्यार ताजेर एक आखांत येता, आतां म्हजें कितें जातालें काय म्हणून. एक प्रकारची भिरांत आसा. कित्याक ती वखदां म्हणटात पळया, ती थोड्यांक जातात थोड्यांक जायनात. ताजो आनी दुश्परिणाम वायट परिणाम आसा, सायड इफेक्ट्स म्हणटा पळया, हें सकट आसा. थोड्यांक ऑपरेशन करचें पडटा, सगळें करचें पडटा. इतली भयंकर मारेकारी पिडा. आनी कितें जाणा तुवें, एक एवडी दाखतर तुका सरळ सांगता जालें, लास्ट स्टेज पावला, तुका आनी 2 म्हयने 3 म्हयने. डाक्टरान अशें सांगूं नजो एक्चुअली, पूण थोडे दाक्तर तुका तोंडार सांगता तशें कांय जावन आसल्या बरी. त्या मनशाक तेन्ना केदो व्हडलो आखांत. हो दाक्तरान म्हणला म्हाका आनी 2च म्हयने आसात काय, म्हळ्यार भितरल्यान तो मनीस विरगळटा, मेळटी. म्हळ्यार पिडेची एक दूख आसा आनी ही मतीची आसा पळया, ही करगोवणी, मेल्टींग भयंकर. आतां कुडीची कॅन्सर पिडा इतली भयंकर न्ही. हांव तुमकां सांगता, हो राग भितर दवरल्यार हें भितरलें कॅन्सर म्हणटा त्या कुडीच्या पिडे प्रास तुजेर चड वायट परिणाम जाता. कितें जाता, आज तुका राग आयलो, कितलो आयलो, इतलो आयलो, तो तुवें भायर काडूंक ना, तो कितें जालो, तो थंयच उरलो. फाल्यां तुका आनी इतलो राग आयलो म्हळ्यार तो आतां इतलो जालो, तोय तुवें भायर घालूंक ना, उडो करूंक ना, उरलो. तिसऱ्या दिसा तुका आनी इल्लो राग आयलो, तो जालो इतलो 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 इतलो, वाडत गेलो वाडत गेलो वाडत गेलो. मागीर कितें जाता पळया, मागीर तो राग तूं आतां मदीर आसाय, कॉन्शियस मायंड, तातूंत थावन तो सबकॉन्शियस मायंड, म्हळ्यार अर्दी तुजी अवस्था तूं उतीर आसाय आनी अर्दी अवस्था तूं न्हिदेंत आसाय. सादारण पळया, ऑपरेशन जावन मागीर थंय ऑपरेशना भायर आसल्या एका वेटिंग रुमांत तुका हाडून दवरतात आनी थोड्या वेळान तूं उतीर आयलाय, पूण दोळे उक्ते करूंक जायनात, उलोवंक जायना. थोड्यांनी उलयलें तुका इल्लें आयक खाता, पूण अर्दी न्हीद म्हणल्या बरी. तें सबकॉन्शियस मायंड, थंय तो राग देंवता.
आनी मागीर थंय तो भरतच तो राग मागीर अनकॉन्शियस मायंड म्हणल्यार तुका ऑपरेशन थिएटराक व्हेला डॉक्टर म्हणटा मेज 1 2 3 4 5 म्हणटना थंय तुका न्हिदेचें इंजेक्शन दिलां आनी मागीर तुका कांयच कळ्ळें ना कितें जालें तें ऑपरेशन केलें खंय चिरलें खंय शिवलें कांय कळीत ना तुका मागीर भायर हाडटच तूं परतो मतीर येतच तुका कळटा ओ म्हजें ऑपरेशन जालें मागीर डॉक्टर येवन सांगता ऑपरेशन वॉज सक्सेसफूल अशें जाता पळय मू तो त्या पावंड्यार पावता अनकॉन्शियस मायंड म्हळ्यार हांगा असलो सारकें तूं मतीर आसाय मतीर असली अर्दी वेवस्था न्हिदेची आनी पुर्ती वेवस्था तो राग तितलो पळया हांगा देंवलो राग सोंपेपणी भायर येना हांगाच असलो राग आमी काडिना आनी मागीर इल्लो सकयल देंवलो राग आमी काडिना आनी ताचे परस सकयल देंवलो राग काडिना आमचें कितें जाता जिवीत सगळें कोडू जाता मागीर आमकां मुतीक शांती ना समाधान ना न्हीद पडना म्हजें हें रक्ताचो दबाव ब्लड प्रेशर वाडटा म्हज्या लागीं साकर आसा म्हाका गोडमुताची पिडा आसा डायबिटीस ती वाडटा आतां हांव अशें सांगूंक सोदिना कोणाक राग येता ताका डायबिटीस जाता वा ताका ताजो प्रेशर वाडटा म्हूण सांगूंक सोदिना पण कोणाक जर ही पिडा पयलींच आसा तो राग भितर दवरल्यान त्यो पिडा आसात पळया त्यो सगळ्यो वाडटात म्हळ्यार पयलें लुकसाण जाता तुजेंच आनी मागीर लुकसाण जाता दुसऱ्याचें कशें मागीर तूं रागानच उलयताय कित्याक तूं रागान उलयलें तुका समजना मागीर म्हणटा सॉरी म्हूण सांगून कांय फायदो ना त्या वेळार तुवें दुसऱ्याक दुखोवचें दुखोवन जालां कळ्ळें वय मागीर सॉरी म्हणटा आमी पूण हांवें सॉरी जरी म्हणलें तो मनीस तें विसरना हांवें भोव थोडीं मनशां विसरतीत पूण चडांत मनशां विसरना कसलो मनीस वो हांव ताच्या घराक गेलो आनी कितें उलयतलो ताणें म्हजेर इतलो तापलो कित्याचें कितें उलयलो पण हें कित्याक जालां हें रागाक लागून राग म्हूण सांगल्यार कंप्युटराचे भाशेन सांगचें जाल्यार एक वायरस कोणी आपल्या कंप्युटरांत वायरस येवंक दिना ताका थंय तो एंटी वायरस एक सॉफ्टवेअर घालता न्ही आनी ताका लागून तो वायरस ते कंप्युटराच्या भितर येना पूण अशे थोडे वायरस आसात ते तुवें एंटी वायरस घाल्यार ते लागूंक शकतात तेन्ना तूं कितें करताय तो वायरस काडूंकूच जाय जर वायरस तूं काडिनाय तुज्या कंप्युटरांत हांव कंप्युटर मागीर एक दीस क्रॅश जाता मागीर तुजें कांय करूंक जायना तुवें केल्लें काम आसा पळय तें सगळें सेव केलां आनी दुसऱ्या कडेन कॉपी काडून दवरूं ना जाल्यार तुजो वावर सगळो निर्फळ जावन वता तशेंच हो राग आमचें जिवीत कोडू करता आमचें जिवीत निर्फळ करता देखून रागाचेर कसो ताबो दवरचो राग कसो भायर घालचो हें आमी शिकूंक आसा आनी राग भायर घालूंक हांवें एक एक्सरसायज तुमकां सांगलें न्हय आनी एक म्हणल्यार बोगसाणें हें वखद आमचेच कडेन आसा रागाचें वखद आमचेच कडेन आसा बोगसाणें देखून जेजू म्हणटा बोगशियात कोणाक जेजू म्हणटा इश्टांक मात बोगशिल्यार तांतो व्हडलें कितें कोणीय बोगशिता एका इश्टाक दुस्मानांक बोगशियात म्हणटा जेजून फकत उतरांनी आमकां देख दिवना खुर्सार ते लजेचे वळवळ्याचे ते मरण मरतना ताणें कितें म्हणलें बापा ते कितें करतात ते नेणात तांकां बोगशी म्हूण तांचे पासत मागणें केलें जेजून तांकां बोगशिलें तो चोर आसलो दाव्या हाताचो काय उजव्या हाताचो आमकां खबर ना तें गरजेचें न्ही ताणें जेजू कडेन बोगसाणें मागलें आनी तूं सर्गराजान वतना सायबा म्हजो उगडास दवर म्हणलें आनी जेजून ताका कितें म्हणलें सतच हांव तुका सांगता आयचेच राती तूं म्हजे सांगता वैकुंठांत आसतलोय पळय जेजूनी आमकां देख दिल्ली आसा तर आमकां कितलें गरजेचें बोगसाणें आमी जर दिलें राग वेता हातूंतल्यान 2 फायदे बोगशिल्ल्यान एक म्हणल्यार हांव शांत जाता दुसरें जाका आमी मनशां बोगशिला तोय आपसो थोड्या वेळान शांत जाता आतां ताचें कितें जाता तें आमी सोडून दिवया आमचें पयलें पळोवया बोगशिल्ल्यांत
म्हाका कितलेशेंच बरेंपण आसा, हांव बऱ्यापणांत वेतां, म्हजें जिवीत सुखा बरें जाता, अर्था बरें जाता. तर आमच्या जिवितांतलो राग भायर घालून आमी एक सुखा बरीत आनी अर्था बरीत जिवची मनशां जावया. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. दिव्य